सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागी सरया, आमचे ताळे करया, मोर्ये खोगळसिया. ओढता हितलानी सोद्या, फुला एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागी सरया, आमचे ताळे करया, मोर्ये खोगळसिया. फाल्या भितर बावतले, ही शिवतिया बोले, फुलांतर कै मेळटले, मोर्येक फावो जाल्ले. ओढता हितलानी सोद्या, फुला एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागी सरया, आमचे ताळे करया, मोर्ये खोगळसिया. Good evening. How are you all? Fine. Yeah. आज येळा वेळार मोदे मोदे हांव सवालां विचारतां. सकता भुरग्यांनी व्हडल्यान जाप दिवंक जाय. जायत गे? जायत. या. पयलें सवाल. कोण सकड हेर एक दिसा संजेच्या मागण्या वेळार टेर्स म्हणटात? आतां वयर रुकला. Yeah, very good. Second question. कोणा सकड लदीन बाह्यात येता? लदीन द लिटनी. या तशें जाल्यार त्या लिटनींत मोरयेची सबार टायटल आसात न्हय गे. कोणाक म्हणी सांगयात गे थोडी टायटल्स. भगवंती मोरये, भगवंत ओंकारच्या ओंकारी, क्रिस्ताचे माये, पंथपाचे नखेत्रा, पिडेस्तांचे भलायके. या बरें गोत आसा. व्हेरी गुड. आज आमी नियाळसो टायटल जावन आसा वा विशय जावन आसा मोरी सोल्ल्याचे आर्क. मेरी दी आर्क ऑफ द कॉव्हनंट. ह्या सोल्ल्या विशयांत आमकां जाणा जायजे तर आमी पोरनो सोल्लो वाचूंक जाय. वो पोरनो सोल्लो खंय वाचूंक मेळटा आमकां? बायबलांत. ह्या बायबलांत कितले भाग आसात? 2 भाग. पयलो पोरनो सोल्लो, दुसरो नवो सोल्लो. ह्या पोरन्या सोल्ल्यांत ह्या सोल्ल्याच्या आर्का विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा. तुमी जल्मल्या उपरांत, तुमी ल्हान आसतना तुमकां जोर न्हीद आयिल्ल्या वेळार तुमची डाडा आनी मम्मी तुमकां खंय न्हिदयताली? आं? बेडरूम. खंय? या पाळण्यांत. दिसता गे हें कितें? क्रेडल न्हय. या पाळणें. तुमी ल्हान आसतना तुमकां जोर न्हीद आयिल्ल्या वेळार तुमची डाडा मम्मी ह्या पाळण्यांत न्हिदयताली. हें सोल्ल्याचे आर्की ह्याच पाळण्या बरी आसलें. पळय हांगा आसा. दिसता गे?
सोल्ल्याचे आर्क. हे सोल्ल्याचे आर्क एका पाळण्या बरी आसले. ह्या सोल्ल्याच्या आर्कांत 3 संगत्यो आसल्यो. पयले देवान दिल्ले उपादेश. देवान कितले उपादेश दिल्ले? ह्या 10 उपादेश सिनाय दोंगरार मोइजेक दिल्ले. दुसरे मान्ना. इस्रायलचो लोक अरण्यांत आसतना तांकां भूक लागल्या वेळार देवान सर्गींतावन तांकां मान्ना खावंक दिले. तिसरें जावन आसा आरोनाची बेतकाठी. ह्या पिंतुरांत ह्यो 3 संगत्यो तुमकां पळोवंक मेळटात. दिसता की सगळ्यांक 3 संगत्यो आसात. खंयच्यो त्यो 3 संगत्यो परत सांगतात की तुमी म्हाका? पयले 10 उपादेश. दुसरे मान्ना. तिसरे बेतकाठी. व्हेरी गुड. हे सोल्ल्याचे आर्क कितें म्हूण आमकां कळ्ळें. तशें जाल्यार मोरयेक कित्याक सोल्ल्याचे आर्क म्हूण आपयतात? आतां आनीक सवाल तुमकां विचारता. तुमी जल्मोवच्या पयलें तुमी खंय आसल्यात? तुमी खंय आसल्यात जल्मोवच्या पयलें? तुमी मम्मीच्या पोटांत आसल्यात न्हय गे. तुमी जल्मोवच्या पयलें वय. जेजू खंय आसलो जल्मोवच्या पयलें? आ भुरगीं जाप दिया. जेजू जल्मोवच्या पयलें तुमी कशे मम्मीच्या पोटांत आसल्यात तशेंच जेजू मोरयेच्या पोटांत आसलो. ते पोरण्या आनी सोल्ल्यांत ते सोल्ल्याचे आर्कांत त्यो 3 संगती आसल्यो. ताजे संकेत जावन आसा देवाचे हाजीरपण. त्या देखून लोक खंयसर गेलो ते सोल्ल्याचे आर्क तांचे सांगाता व्हरून गेलो. ह्या नव्या सोल्ल्यांत आमी मोरयेक सोल्ल्याचे आर्क म्हूण आपयता. कित्याक? जेजू मोरयेचे उदारी आसलो. जेजू म्हळ्यार देव. देवाचे हाजीरपण मोरये थंय आसलें. त्या देखून मोरयेक सोल्ल्याचे आर्क म्हूण आपयतात. आतां आनी एक क्वेश्चन. आमकां आमी सोल्ल्याचे आर्क म्हूण आपयवेत गी? हा भुरगीं जाप दिया. हांव जायत म्हणटा आमकां आपोवेत म्हणटा. कितें आमी सांगतात गे? सांगा. मोरयेच्या पोटांत जेजू आसलो. आतां आमच्या काळजांत जेजू आसा की ना? आसा. आमचे थंय आसा जेजू आसा की ना? आमच्या भोंवतणी आसा की ना? आसा. इमॅन्युएल कितें? इमॅन्युएल या देव आमचे सांगाता. जेजू आमच्या काळजा भितर आसा, आमचे सोव्या आसा, आमचे भोवारी आसा. त्या देखून आमकांय सोल्ल्याचे आर्क म्हूण आपोवेत. जायत की? या मोरयेन देवाची खुशी केली. देवाच्या उतराक येस म्हळें आनी हेरांक कुमो केलें आनी हेरांच्या गरजांक पावली. तशेंच आमी हेरांक कुमो करूंक आसा, हेरांच्या गरजांक पावूंक आसा. जायत की? हां जायत. देवान आमकां बरी डाडा मम्मी फावो केल्यान. आमकां शिकोवंक बरें इस्कल फावो केलां. आमकां भूक लागल्या वेळार बरें जेवण फावो केलां आनी आमकां न्हेसूंक बरें वस्तू फावो केलां. जेजूक आमी थँक्यू म्हणयांगी. म्हणयांगी ना? व्हडल्या म्हणा थँक्यू जिजस म्हणा. थँक्यू जिजस. परत म्हणा थँक्यू जिजस. या तुमकां देवान इतलें सक्कट फावो केला न्ही गे. पूण तुमचे बरी साबार भुरगीं मार्गार आसात. तांकां डाडा मम्मी नात, जेवण ना, शिकोवंक इस्कल ना, न्हेसूंक बरें वस्तू ना. त्या देखून आमी ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया. आमी तांकां डायरेक्ट जावन तांकां कुमो करूंक आमच्यान जायना. पूण खंडीत जावन तांचे पासत आमी मागयेत. त्या देखून ह्या वेळार मौनपणी तांचे पासत मागया. हांवें मागले उपरांत परत तुमी सांगचें. सोल्ल्याच्या आर्का ये भोव मोगाळ माये, तुवें देवाची खुशी केल्ले बरी आनी हेरांच्या गरजांक पावले बरी. आमी देवाची खुशी करूंक आनी हेरांच्या गरजांक पावोवंक
आमकां आधार दी. तुजे परी देवाचे हाजीरपण, देवाचो उजवाड, देवाचे सांगतपण आमचे भितर अनुभव करूंक कृपा दी. तशेंच हो अनुभव हेरां थंय वांटून घेवंक कृपा दी. मोगाळा जेजू, मोरयेच्या जल्माच्या परबेक आत्मीक रितीन तयाराय करूंक आधार दी. आमेन. Morie Hogorsia Tikata Varnia Gayadi Chesoro Sargara Deboro Morie Hogorsia Hogorsia Morie Tungeful Permoli Bosobi Persali Petaima Yehuso Jesucha Mogaso Morie Hogorsia Hogorsia Morie Sergisha Disaso Aprotu Ganaso Distuka Mandita Sakmaye Vernita Morie Hogorsia Hogorsia Morie Mogar Putra Sove Amqua Maria Shirvadi Amka Bagin kursaचे कुर्वीन वराम काम चतवा आमच्या सुनांतले पप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.